सो कितल्या दिसाचो रिमांड दिला? एक दीस पोलीस कस्टडी. किती कन्फेस केला असं कोणाची नावां बीन अजून कोणे काय नाही सो सो रोविनान तुमचें नाव घेतिल्लें असं कितें सांगपा सोदता? जेलीन जे ड्रग्स सप्लाय जाता हातून तुमचें नाव येयल्लें आसा सो तुमकां दिसता आनी कोणाची नांवां आसात? नमस्कार, हांव आसा सध्या म्हापसा JNFC कोर्टान आनी म्हापसा JNFC कोर्टान येवपाचें कारण म्हणजेच तुमकां खबर आसतलें काही दिसा आदी कोलवाळे सेंट्रल जेलीन जी GHRDC जी वुमन सिक्युरिटी स्टाफ आसा तिका कोलवाळे सेंट्रल जेलीन ड्रग्स व्हरता आसतना रंगे हात धरले. कोलवाळे पुलिसांनी तिका अरेस्ट केले आनी आपल्या कस्टडीन घेतले. तिची चौकशी करता आसतना आशा चोडणकर जी आसा अक्यूज ही GHRDC जी वुमन सिक्युरिटी स्टाफ आसा हिणें एक नाव कन्फेस केलें. तें नाव असलें कोलवाळे सेंट्रल जेलीन इनमेट आसा रोविना लोबो हिचें नाव उघड केलें. जेन्ना कोलवाळे पुलिसांनी जी इनमेट आसा रोविना लोबो तिका अरेस्ट केलें, आपल्या ताब्यांत घेतलें, तिका JNFC कोर्टा तर्फे तिचो रिमांडूय घेतलो. इन्वेस्टिगेशन करता आसतना जी इनमेट आसा रोविनो लोबो हिणें एक नाव जें आसा हें उघड केलें. तें म्हटल्यार की कोलवाळे सेंट्रल जेलीन जे 2 इनमेट आसा पांडुरंग पेडणेकर तसोच योगेश मांद्रेकर हांची नांवां तिणें उघड केली. त्याच बरोबर अशें कळून येयलें की जेन्ना आशा चोडणकर जी आसा ही कोलवाळे सेंट्रल जेलीन ड्युटी करता आसतना ड्रग्स जे आसा हे कोलवाळे सेंट्रल जेलीन व्हरताली आनी एका डिस्पेन्सरी रुमान ती व्हरून दवरताली. त्याच नंतर जी इनमेट आसा रोविना लोबो ते ड्रग्स काडून फुडें कोलवाळे सेंट्रल जेलीन इनमेट्सां मेरेन पावयताली. चौकशी करता आसतना ही जी 2 नांवां रोविना लोबो हिणें उघड केल्ली आसा तेतूंतलो जो योगेश मांद्रेकर आसा हाका कोलवाळे पुलिसांनी अरेस्ट केलें. अरेस्ट केल्या उपरांत तेची कस्टडी जी आसा JNFC कोर्टा तर्फे तेचो रिमांड घेतलो. रिमांड आयज योगेश मांद्रेकर हाचो रिमांड जो आसा हो सोंपलेलो आसा आनी ताका परत एकदां आयज आतां JNFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्या उपरांत ताका एक्सटेंडेड आनी 1 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावल्ली आसा. सद्या योगेश मांद्रेकर आसा हो कोलवाळे पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. त्याच बरोबर कोलवाळे पुलिसांनी जो दुसरो इनमेट अक्यूज आसा ताची कस्टडी घेवपा खातीर कोर्टान अप्लाय केल्लें आसा. तर कोलवाळे पुलिसांक ताका अरेस्ट करपाची तेची कस्टडी जी आसा ती आपल्या ताब्यांत घेवपाची ऑर्डर जी आसा ही पास केल्ली आसा. आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की कोलवाळे पुलीस जो इनमेट अक्यूज आसा ह्या ड्रग्स सप्लाय स्मगलींग केसीन जो पांडुरंग पेडणेकर आसा हेका कोलवाळे पुलीस केन्ना अरेस्ट करतले तेचेर कशा तरेन इन्वेस्टिगेशन करतले पळय तर त्याच बरोबर जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की योगेश मांद्रेकर सध्या कोलवाळे पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी तो आनी कोणाची नांवां तर ह्या सगळ्या ड्रग्स स्मगलिंगान कोणाची नांवां जी आसा हो उघड करतलो काय कितें हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. तर त्याच बरोबर कोलवाळे सेंट्रल जेलीन हे ड्रग्स सप्लाय करपाचें जें प्रकरण आसा हें केन्ना थांबतलें हेचेरूय आमी अभ्यास करपाचो प्रयत्न करया. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया ह्या ड्रग्स स्मगलिंग केसीन कोलवाळे सेंट्रल जे चालू आसा ताचेर फुडली अपडेट जी आसा ती कितें आसतली पळय. गोवा न्यूज हबा खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर म्हापशेंतल्यान. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.